वादच तेणी पोवनी आमचे जस्टीस आहे आमकां. No, Vedant, now you tell me, you are a player, right? Yes. So how long you have been preparing for this international games? Preparing For this in martial art from last 13 years. 13 years. And you are hopeful that you will be participating in this national games? Yes sir. So your organization is headed by to whom? Headed by to whom? No, who was your president and the secretary? President is Nilesh Kabral sir Okay. and General Secretary is Kashinath sir. And now whose association is recognized to participate for the games? Who is the president of that organization? So have you been in contact with your Do you know president? that which other group is participating for the national games? Some new organization is participating for the national games. New recently formed in April something. And since so long I we don't are know the building name and medals all. for our state. And suddenly why they are given a chance to play? So when did you come to know that you people are not participating? And On Saturday. On Saturday we came to know We were practicing. That time only we came to know that we are not participating. where were you practicing? For the It was given to us to prepare for Oh, as per the government policy, they had told We you. are practicing from 6 o'clock to 7:30 in the evening. ऐकलं का? Yes, sir. माझे नाव सचिन कोच. सो जितले डॉक्युमेंट्स येले ते आमचे एसोसिएशनाक येले. सो डेमो दिला आमचं एसोसिएशन. आम्ही एक भुरगे डेमो दिवपाक सगळे करपाक आम्ही सगळे मेडल टॅली हितून हेच भुरगे दिसतले. लास्ट 7-8 वर्सां हेच भुरगे खेळा. जे 8-8 वर्सां ते नाच भुरगे ते आयज उभे जाले. आम्ही ओरिजिनल आम्ही गोंया खातीर मेडल तांच्यांनी हाडून रिकॉर्ड जाय जाल्यार पळयात एसएजीन हेच भुरगे आसात. इतले वर्सां जाले हेच भुरगे खेळटा जाल्यार ह्या भुरग्यांचेर अन्याय कित्याक? हेही सिलेक्शन जालें हेही सिलेक्ट जालें हेंच्यांनी प्रॅक्टीस केला हेंच्यांनी डायट कॅम्प केला हेंच्यांनी रेजिडन्स कॅम्प केला. सो आमचे कडेन डॉक्युमेंट जे आसा ते गव्हर्मेंटाच्या जे रिकॉग्नायज मिनिस्ट्रीन केला जे फेडरेशनाक जो फ्रॉड डॉक्युमेंट घालून तांकां जो मिनिस्ट्रीक कळ्ळें बाबा हो फ्रॉड मनीस ताणें रिकॉग्नायज केला तांकां कितें एंटरटेन करता? तांकां एंटरटेन करप न्हू. जो फ्रॉड करता तांकां एंटरटेन करता. जे जेन्युइन भुरगे आसात तांकां भायर मारतात बॅकडोराच्यान तांकां एंट्री दिता. आता रिकॉग्नाइज आहात खंयच्या ती ऑर्गनायझेशन? स्क्वे फेडरेशन ऑफ इंडिया ती रिकॉग्नायज केला. फेक सर्टिफिकेट कितें कितें लावन तांच्यांनी जे घातिल्ले तांकां रिकॉग्नायज केला. आनी आमी ते फेक आसा म्हणून आमी सेपरेट जाल्या. आमी एक एसोसिएशन फेडरेशन तयार केला स्क्वे मार्शल आर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया. सो आमी एसोसिएशन स्क्वे एसोसिएशन आमकां लेटर्स येता कितें अशें डेमो दिया अशें हें करा तुमची गेम फातोडा आसा हे सगळे आमकां डॉक्युमेंट येता जाल्यार आमकां कित्याक घेवना? So as per the government residential training, you people have been training for last how many days? 1 month. 1 week. तुमकां ते लेटर बी येयले तुमकां? आमकां लेटर्स येयले आमकां आसा ते आमी तुमकां फॉरवर्ड केला. आनी अकस्मात इतले दीस आमकां गोवा ऑलिंपिकान आमकां रिकॉग्नायझेशन दिला नोव्हेंबर पर्यंत. अकस्मात कितें प्रेशर आयलो कितें येयलो काल पयर आमकां रिकॉग्नायज केली. कित्याक आयले? आमी कितें कोणाचे पोटलो खाल्ला? आमच्या भुरग्यांनी मेहनत केला. ह्या मेहनताचो फल आमकां मेळटा रिकॉग्नायज करता खंयची गोवा ऑलिंपिक म्हणटा पयलीं रिकॉग्नायज दिता मागीर अकस्मात कितें पावर चलता कोणें पिन मारले हें मारले आमकां रिकॉग्नायज करून उडोवपाचो. आता रेकॉग्नाइज कोणाक केले? आतां तांकां दिल्या आमकां रिकॉग्नायज केले आतां पयर. नो खंयच्या ऑर्गनायझेशन? स्क्वे मार्शल आर्ट एसोसिएशन ऑफ गोवा. त्याचो हेडेड कोण? तांचो प्रेसिडेंट आसा सिद्धेश नायक. सिद्धेश नाईक. हय. सो सिद्धेश नायकाक भितर गेला आणि निलेश काब्राल हेडेड बाय भायर मारले आमच्या टिमीक भायर मारल्या. आयज ते मेरेन 3 जितले महिन्यांनी matches जालेले. जातले और गेम्स जाताले अशे ती आमची जाताली हेच भुरगे येते पळय हे लास्ट ही चली लास्ट इयर प्रज्ञावंत पुरस्कार घेवपी हे चली. प्रज्ञावंत पुरस्कार हेच चली गव्हर्मेंटान दिला न्हू. आमी काय काढून घे एका अवॉर्ड दे म्हणून गव्हर्मेंटान दिला एका प्रज्ञावंत पुरस्कार. हे चली हांगा आसा एका सुद्धा भायर मारले हे अन्याय न्हू. पण पुरस्कार कित्याक दिलो तर ताका? तुम्ही 3 महिने झाले म्हणटा ते डेली येता 3-4 महिने जाले डेली हांगा येता आमकां केअरलेस करता. आमकां बसयतात 5-5 वरां बसयता परत धाडटा काय ना. 3 महिने जाले आमी येऊन वता. सो दिस प्लॅन वॉज प्लॅन न्हू लास्ट मोमेंट अजून तुमचे काय जायना आणि कांयच ना.
आणि लास्ट टाइम आमकां कॅश प्राइज सगळ्या भुरग्यांक दिले, हेच भुरगे मेळटले. तुमकां शेअर करता. 13 वर्सां जाली आमी स्क्वे मार्शल आर्ट्सांत आणि 7 वर्सां जाली आमी सगळे झाला आणि लास्ट आमकां रजिस्टर रिकॉग्नायझेशन मेळ्ळां आमकां एसएजीच्यान 7 सर वर्सां. आनी एक इशू आसा सर, आमकां लेटर आयिल्लें की आमकां तुमी 1 म्हयनो रेजिडेन्शियल कॅम्प करपा जाय, डायट कॅम्प करपा जाय. सो आमी आमचे कॉलेजीक लेटर व्हरून दिले. ओके, कॉलेजी लेटर दितकीर आमकां कॉलेजीन सगळ्यांनी बरो रिस्पॉन्स दिलो, सपोर्ट केलो आमकां. चला बाबा बॅडला हाडा, आमचे कॉलेजीचें नांव वाडटलें, गोंयाचें नांव वाडटलें. हे आमी गेले, रेजिडेन्शियल कॅम्प केलो. आतां म्हाका एक सांगा, आतां आमकां सॅटर्डे कळटा म्हणजे 2 दीस पयलीं कळटा की आमकां भायर उडयला म्हणून, आनी आतां आमी कॉलेजीन तोड कितें गोवपाचें. रेसिडेंशियल कॅम्प फंडेड बाय एसएजी. ना फंड बी कोणा दिवना. सो आमी तुमचे लेटर आमी तांच्यांनी लेटर दिला आमकां की अशें अशें हे गेम तुमची ह्या तारखेक आसा आनी हे वेन्यू आसा, सो तुमी कितें आसा तें तुमचें चालू दवरात. तेच जालें. ते आमी आमच्या हितूंतल्यान तांकां प्रॅक्टीस दिले, फातोर्डा स्टेडियमान प्रॅक्टीस दिले. Fatora, you people were हय allowed. प्रॅक्टीस So that is officially they allowed. अलाउड आसा न्हू आमी. सगळे करून बॅक डोराच्यान तांची नांवां चडटा, आमच्या भुरग्यांची आमची फायली आसा. आमकां 3 म्हयने जाले आमी हांगा येवन बेस्ट रावंड मारता. आमकां येतात एंटरटेनच करनात. स्पोर्ट्स मिनिस्टरान आमकां इतलो हेल्प केला गेम हाडपाक, खूब हेल्प केला. स्पोर्ट्स मिनिस्टरचे आमी कांयच म्हणना. स्पोर्ट्स मिनिस्टरान आपलो जीव लावून आमकां ही गेम हाडल्या हांगा. तुम्ही आता कॉन्टॅक्ट केलो स्पोर्ट मिनिस्टर? हय केलो, लास्ट म्हणपालो तो करतलो. तो अमित शर्मा जी जो आयओएचो चेअरमॅन आसा, Olympic chairman. आसा, So तुमकां सगळी तो आमकां एंटरटेनच करता. आपल्या त्यांच्याच सायडींतल्यान उलयता. सो तुमकां सगळी बेनिफीट स्पोर्ट मिनिस्टरान दिल्ली. हय सो आतां आयओएन भायर उडयले तुमकां. भायर उडयला. अजून आमची नांवां चडना म्हळ्यार ऑलरेडी भायर न्हू, बॅक डोराच्यान तांची नांवां चडल्या. सो आमी कितें करपाचें? नाजाल्यार आमचे भुरगे खेळना जाल्यार गेमूच नाका आमकां. तर तुमकां ऑफिशियली कितें येयला, तुमी भायर आहा अशें कितें येयला? स्पेशली अजून आमची नांवूच चडना सर. तांची नांवां चडल्या म्हणल्यार तेंची चडली. त्यांची चडली न्हू. तेच सांगना मग तुम्ही. हांव तेच सांगता. अरे आमी येवन बसता, आमची फायली दिल्या, ऑलरेडी फायली दिल्या, सबमिट केला. आमी स्टडी करता हूं. मैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करूंगा. अजून करता बच्चों के लिए. हे बच्चे पळय भायर आसात. आतां फाल्यां हॉलिडे पराच्यान मागीर आतां कितले दीस जाले? 6 तारखेच्यान गेम चालू आसा. तेंची नांवां येयली त्यांची पोर्टलार. नांवां येयली. कशी येयली? जे भुरगे नाशिल्ले त्यांचे रिकॉर्ड खंय आसा? एक तेंच्यांनी नॅशनल खेळा, कितें खेळा. आमीच इतले वर्सां खेळून आमचो रिकॉर्ड पळोवन स्पोर्ट्स मिनिस्टरान आमचो रिकॉर्ड पळोवन मेडल विनिंग गेम आसा म्हणून सगळं मॅक्झिमम आमी हाडटा. 13 इयर्स कंटिन्यू गोवा नंबर 1 आसा. म्हणून आमकां दिला. सो आतां तुमकां तुमच्या बराबर सपोर्ट करपाक तुमचो प्रेसिडेंट बाय येवंक ना? आमचो प्रेसिडेंटाक आमी सध्या कॉल करून ना, पेरंट्स आयल्या. पेरंट्सांनी म्हाका घेवन आयला. पेरंट्सांनी एटलिस्ट घेवन आयला. डायरेक्ट आयले. हय. आमी अपॉइंटमेंट आमी कोणाक कडेन काय ना, कोणाकय विचारू बी ना. कित्याक आमी इतले दीस पासे मारता, खूब मारता, कांयच काम जायना. फक्त आमकां येता, हा होएगा काम हो जाएगा. अजून पर्यंत दीस काडटा. फाल्यां खंय मेडल सेरेमनी बी जातली तरी आमकां होएगाय म्हणटले. मागीर हे कितें तुमची फायदा? गेम केन्ना आहली? ही 6, 7, 8 नोव्हेंबर. नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट. सो आज 23 तारीख, फाल्यां हॉलिडे. दीस कांयच ना. तुमचो इव्हेंट म्हणून आमकां लास्ट अर्जंट एटलिस्ट हे भुरगे आनी पेरंट्सांनी हे करून समज आमी आमी आयल्या. आयले जाल्यार अशेंच फुडें वचत रावताले. ते दीस काडीत ते टायम medals मेळनासलेलो. आणि ते लास्टाक जिखतले. आमचें कितें? आमचें जे हार्डवर्क आमी केला ते आमकां गोंया खातीर गोंयचे भुरगे खेळना जाल्यार फायदो कितें? आमी इतले वर्सां तुमकां इस्कॉलान सबमीट करपाक एप्रुवल लेटर पण दिलेलें डिपार्टमेंट. दिलो आमी आमच्या एसोसिएशन एप्रूव जाल्या न्हू वयल्यान. approve जाल्यार आमकां कॉलेजींनी लेटर टुवेल्था भुरगे आसा. टुवेल्था की आमी फर्स्ट इयर सेकंड इयर इंजिनियरिंग करतात. पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आमकां ना जाल्यार ती आमकां कशी अटेंडन्स दिसतली? अटेंडन्स दितली आनी आमच्या आतां सद्या सेमिस्टर एंड एग्जामिनेशन जाल्यो. आमच्यो ISS जाल्या. आतां आमकां कशी एंटरटेन करतली? आमकां कॉलेजीन आमकां डायरेक्ट म्हणिल्लें की तुमी आतां वता, तुमकां ISS आमी मागीर घेतले. आतां आमी कितें म्हणून दाखयतले तांकां? कितें म्हणून लेटर दितले? कितें दितले की आमी आतां नॅशनल गेम्साक पार्टिसिपेट करना? कॉलेज आयकतली आमची? कोण आयकतले आमचे? Justice for the children. Let it be done. So what is your next step now for आतां सर आतां एकूच दाखयता तुमकां. हे भुरगे हे पळय, हेच भुरगे ओपो मॅटवी होतो. हे भुरगे सगळे भुरगे आमचे कॅश प्राइज घेतल्या. गव्हर्नमेंट इतलो आमकां सपोर्ट करता. पण आयज खंय गेले? आयज आमचे भुरगे सगळे भायर. Was there any selection trials for these? आमी केले सगळे. 12 गर्ल्स आसा, 12 बॉयज आसा. सो 24
आमची कॅटेगरीज आसा You people had conducted trials also. Okay. सगळे आम्ही डॉक्युमेंट दिला आपण ते डॉक्युमेंट दवरले थंय दाबोवन म्हाका खबर ना कित्याक दाबोवन And what दवरले about your rival group? Have they done anything? त्यांच्यानी बी केलं असतलें न्हू Don't know. तांकां एंटरटेन कितें करता 4 महिन्याची ती 4 ती भुरगीं आशिल्लीं, एप्रील ती महिन्याक भुरगीं तांकां केन्नाची. टेम्पररी रिकॉग्नायझेशन दिला आमी 7 वर्सां जाल्यार आमी रिकॉग्नायज आसा आमकां भायर मारून तांकां बॅक डोरांतल्यान एंट्री कित्याक दितात So what is the next? सो आमकां ना जाल्यार गेम ना तुमकां दिसता की हाका सोल्युशन आहा कितें आतां सोल्युशन आमी सांगले बाबा कितें सांगलें तांकां तुमी कितें तरी इव्हेंट आमी इंडिव्हिज्युअल आमचे खेळयता तांकां ग्रुप दियात तांचे फेडरेशन कितें आसा ते तांकां कळू दी की तांचे ग्रुप So individual, you want you people want to set up इंडिव्हिज्युअल आमी individual घेता people, okay. आणि आमचो फेडरेशन आमची हे आमी स्मुथली खेळयतले आमकां एक कोट दिला पुरो आमी आमची स्मुथली खेळयतले तांकां जाय तशें तांकां खेळू दी तांचो फेडरेशन तांचो फेडरेशन खेळू दी तांकां हे क्लॅश जावपाना आमची भुरगीं डॅमेज जावपाना तांचीय भुरगीं डॅमेज जावची ना So basically your demand is the team event they participate, individual your team. हय 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 If सो they are not तुमकां जर letting us only participate. ना जायना जाल्यार आमकां गेमूच नाका ही गेम गोंयांत घेवची गोंयच्या भुरग्यांक जर अन्याय जाता गोंयच्या टिमीचेर अन्याय जाता जाल्यार ही गेमूच नाका नॅशनल गेम्साचो जेन्नाच्यान बोवाळ चलतालो त्यांचे तेन्ना fake- आमी पयलीं फायट दिल्या आमी सगळे हें केलां आमकां प्रमोद सावंतान ह्या दिसांनी एक इंस्टाग्रामाचेर बी व्हिडिओ घाल्लो गोवा नॅशनल गेम्साचेर व्हिडिओ घाल्लो तातूंत आमी आसात ती लास्ट मुमेंटार कशी वयर सरतात आमकां खबर ना जे फ्लॅगाचे ते हे घातिले बडेगी बेटी हा बेटी तितून आमचे प्रॅक्टीस करतना आमचे व्हिडिओज काडले सो इतले हे करून सीएमान सुद्दां आमकां खूब हेल्प केल्लो सीएमान सुद्दां हे घातिल्ले तितून सुद्दां आमचे व्हिडिओ घाल्लो व्हिडिओ घातलो. पेजीचेर ताचेर सुद्दां आमचे सगळे प्रॅक्टीस करता आमची चलयां सगळी जी प्रॅक्टीस करता तांचो सगळ्यांचो व्हिडिओ तांणी घाल्लो पूण आतां आमची प्रॅक्टीस आशिल्ली सगळे आमचे आसा एफर्ट्स आमचे आसा आनी घेता भलतेच सॅक्रिफायस आमचो आसा तुमकां आतां कितें दिसता हितून तुमचो पॉलिटिकल कितें इंटरफियरन्स आहा सर आमची कितें आमकां फेडरेशन एसोसिएशनाची कितें चल्लां तें आमकां खबर ना आमकां आमचो रायट जाय आमकां 24 प्लेयरूय जाय ना जाल्यार आमी डायरेक्टरा कडेन उलयला मिटींग जाल्या आमी आमची बाजू कितें आसा ती मांडल्या पूण आतां ह्या फायनल डिसिजन कितें जातलें जातलें फायनल डिसिजन आसा पळय ते प्लेयर्साच्या बेनिफिटाचेच जातलें प्लेयर्साच्या हय. सो खंयच्या एसोसिएशनाक हे गेम खेळपाक गेमींग वी आर फॉर प्लेयर्स बेनिफीट प्लेयर्सांक जें बरें आसा तेच जाता सो वीच एसोसिएशन इज रेकॉग्नाइज नाव that you will get to know later. या ओके Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.